जेजून आमकां आपल्या जिविता विशीं सांगलेलें आसा. बापान ताका आमचे पासत धाडला. आमी कशें आमचें जिवीत जिवंक जाय तें देवा बापान आमकां आदींच सांगलेलें. आदामाक एवेक तांच्या काळार ताका एक हुकूम दिल्लो. बाकीचें सगळें ताणें करूंक जाता, पूण एक ताणें करूंक फावनासलेलें. आतां तें करूंक अशी तांकां ताळणी हाडली. तें करशात जाल्यार तुमी देवा सारकें जातल्यात. म्हणटच देवा सारकें म्हणजे आमकां आमचें जिवीत आमच्या ताब्यांत घेवंक जाय, मागीर आमी देव जाता न्हय. मागीर ते भाशेन आमी जियेले म्हणटच अरे आमी मुर्खां. आतांच ह्या वेळार कितें फुडें जातलें तें आमी नकळो. आमचें कशें म्हणूंक जाता आमी देव कितें? आमी देव न्हय, पूण देवा सारकीं आमी जावंक सोदता पिशे आमी. पूण ह्या पिशेपणाक लागून ह्या संवसारांत सगळें चलता आनी हे भाशेन आमी जियेता. म्हणटच हें सगळें आमचें आपलेपण आसा पळय तातूंतली आमकां भायर सरोंक भोव कठीण. एक फावटी चाल सुरू जाली की ना आमकां ती आडावंक जायना. ती आमकां तातूंत अदीक आनी अदीक खोलायेन पुत्ता आनी आमचें जिवीत सारकें नाश करून उडयता. आमी मागीर सारकीं बेजूड जाता, शांतीन ना. पूण ह्या स्थितींत आमी आसली की ना ही आमची गोत पळय आसा पातक्यांची ती ताणें आपणाचेर घेवन तो आमचे पासत मेलो. तो निश्कलंक आसलेलो, तो अभिशिक्त आसलेलो, पूण ताणें आमचे पासत हें केलें, मारून उडयलो ताका आनी तो तिसरे दिसा पुनून जिवन जावन हें ताणें आमकां फावो केलेलें आसा. नवें जिवीत ताचें सोबें. आनी जी कोण आमी बावतिजम ताचें सोबें घेता आमकां हें नवें जिवीत मेळ्ळेलें आसा. आदीं आमी कितें कोत्ताले तें करीत आसलेलें, पूण तें देवा सोबें करूंक ना म्हणटच आनी देवा वज्री तें जावंक ना म्हणटच तें निर्फळ जाता. पूण जितली आमी ह्या स्थितीन जियेता की आमी देवा सोबें आसा जियेता आनी भोंवता आनी तो आमचें सोबें हें सगळें कोत्ता आनी ताका आमी सहकार कोत्ता, तेन्नाच की आमी सगळें आमचें चिंतप उलोवप आनी करप बरें कोत्तलें. कित्याक तें ताचें सून उपजवता. जेन्ना आमचें सून उपजवता तेन्ना सुरवातेक म्हणल्यार तो बरी आसता, पूण मागीर तें विस्कोडटा. असलें बरें जिवीत जिवंक त्यो आमकां सदांच आपयता. आनी पाद्रे पियोक ताणें आपयलो. तो एका शेतकाऱ्याचो पूत आसलेलो. देवान ताका आपोवणी दिल्या उपरांत 19 वर्सांचो आसतना तो कापुचीन पळय आसात तांच्या जोम्यांत ताणें प्रवेश घेतलो. फ्रांसिस्कन ऑर्डर ती. तो सदांच सीक पडटालो. ताची घरचीं चिंतालीं की ताणें घरा येवंक जाय, ताका घडयेक टीबी जाल्या काय अशें म्हणून आसतालें. पूण असले स्थितीन तो सदांच देवाक एक कोटोन चिटकोन रावतालो. ताणें मागीर हें नांव घेतलें पाद्रे पियो म्हणून. आनी देवान ताका खूब म्हणून हितून जाणवाय दिली, बरेंपण दाखयलें. ताचें ऑर्डिनेशन 1910 वर्सां जालें. आनी त्या दिसा सावन देवान ताका एक लागशिलो संबोध जेजू सोबें दिलो. जेजून हे ताचे हातांनी आनी पांयांनी आनी कुसव्यान पळय ते घाये आसलेले ते ताका दिले. पूण सुमार 8-9 वर्सां दुसऱ्यांक दिसनासलें, पूण तो तें सगळें भोगतालो. आनी तेन्ना ताका कळोन आयलें की देवान आमचो इतलो मोग केला की आपल्या पुताक ताणें बोली कसो आमचे पासत खुर्सार खेळावन आमकां सुटका दिल्ली आसा. आनी जीं कोण जे भोगता इनोसेंट ती, पूण तांकां कितें भोगचें पडटा पळय तें ताचे सोबें तर भोगीत जाल्यार ताच्या दुखांत ती भाग घेता. आनी हें दूख आपल्या पासत न्हय, हें दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. आनी हे बरी ताचे सी कोण येतालो पळय तांकां सगळ्या जाणांक बरेंपण फावो जातालें. ताचे शी आयलेंच पुरो. एके वतीन ताचे हात इतले
देवान पवित्र केल्ले की जेन्ना तो तांचेर हात दवरतालो ती रोखडीच बरी जाताली. कुमसाराक गेली की ना खूब वरां तो कुमसाराक बसतालो आनी थंयसर बसल्या उपरांत ताका जीं पातकां आजून सांगूंक ना पूण ती भितर आसा ती दिसती पडटाली आनी तो तांकां सांगतालो तुवें करूंक नाय म्हणून. आनी ती मागीर सगळें पातक कबूल करताली आनी हे परी जेजूच्या ताब्यान केलें की ना तें पातक तो आमकां बोगसणें दिता. हे भाशेन ताका बोगसणें मेळून ती पोत्तून जेजूचे गोठायेन आपलें जिवीत सादताली. ताणें एक व्हडलें हॉस्पिटल बांदलें. कोणा पासत ह्या सगळें दुखांत आसा पळय तितलें पासत कसली जावन कुडीच्या पावंड्यार, मनाच्या पावंड्यार, भावनाच्या पावंड्यार, दुसऱ्या संबंदाच्या पावंड्यार आत्म्याच्या पावंड्यार जीं कोण कश्टवतात तांचे पासत. आनी थंयसर खूब लोक येवन बरी जावन वेतालीं. एक 81 वर्सांत तो मेलो 1968 ह्या वर्सा. आनी मेल्या उपरांत खूब मिलाग्री जावंक लागली. ताची कूड तशीच उरली बागेवन फाळशी शेवरा सारकी तशीच आसा. आनी खूब लोक ताचेशी येवन म्हणून तूं ताचें दर्शन घेतात आनी बरी जावन वेतात. भयणीन भावनो, देवान आमकां सगळ्या जाणांक आपोवणें दिल्लें आसा. कशे भाशेन आमी तें पाळटा जेजूच्या एकवटान तें तर आमी करता जाल्यार आमी दिसान दीस अदीक आनी अदीक पवित्र जायत वेतले हांव. आनी ह्या पवित्रपणान आमकांच न्हय पूण दुसऱ्यांक खूब बरेंपण फावो जातलें आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान. हें सगळें घडच्याक आमकां ही संदी. तर आमी सगळीं जाणां आतां अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे भितर कुडींत मनांत आत्म्यांत पांयांची बोट आसा ती सोदतान तकले मेरेन बरोवन येता. ताका आमी हाजीर जावया. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें बरें वायट चिंतना भावना चाल सगळी जेजूच्या एकवटान आमी दवरया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवांत तें सगळें भायर काडया. जेजूचें नांव आमी घेत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत. आनी हे परी ताचें सगळें भितरलें भायर काडलें म्हणटूच तो ताचेर आशिर्वाद घालून बरें तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडून आमकां बरेपणांत आपल्या भरून काडटा. ह्या भावार्थान बोरवाशान मोगान तर आमी जियेत जाल्यार खरीपणी आमकां तो अणभव मेवतलो आनी आमचें जिवीत सादें न्हय पूण देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी जियोंक लागतलें.